आंबावली केपें रस्त्या कुशीक गांवची जाणटी बायलां फाटलीं कितलींशींच वर्सां पावसाच्या दिसांनी गांवठी भाजयो विकतात। किल्ल कुड्डुकेची भाजी, कोसाळी, निरपणस, तांबडी भाजी, गांवठी केळी, बेणे, दुदी, बेतोड्या भाजी, पालक, मुळो, कात्र्या भाजी सारक्या हेर वेगवेगळ्या भाज्यांचो हातूंत आस्पाव आसा। ही गांवची बायलां हेच धंद्याचेर आपलो घराबो चलयतात। तांकां गिरायकूय जाता अशें तांच्यांनी सांगलें। आता रोपा लागल्यात 13 वर्ष झाले भाजी रोपा लागल्या कितें वतवत पावसांतल्यान भाजी म्हणल्यार तुका कुड्डुकेची मेळटा, तेर मेळटा, त्यानंतर तुगेली ती आमची बेतोड्या भाजी म्हणून आमी विकताय, ती दुसरी मुशंगा भाजी म्हणून पावसांतल्यान लोक खाताय चड, ती पावसांतल्यान विकताय चड आमी। आणि किमांतल्या म्हणल्यार तुका भेंडी घालप आणि तुगे चिटकी रोवप, तांबडी भाजी रोवप, मुळ्या भाजी रोवप, धवी भाजी रोयताय, कोण थोडी पालक भाजी रोयताय, हांगा जाता म्हणल्यार रोयताय पालक भाजी आणि तुगे घोसाळे रोयताय, भाजी रोयताय थोडी बहुत, मागीर तोर लागताय तेन्ना तोर विकताय, तशें इतलेंच। आमी स्वता विकताय आणि स्वतांतले बाजारांतले आमी विकते हाडून हांगा विकनाय। आमगे घरा कडेन पोपाय जाल्यार ती सुद्दां हाडून हांगा विकताय। ते गोडो दूध विकताय आमी, कोकण दूध विकताय, कुवाळ विकताय आमी स्वता आमगेर जाली ते। चवळे भाजी विकताय, रानांत सुमाळे भाजी जाता ती हाडून विकताय, कोण रानांतली केनिया भाजी जाता ती विकताय आमी, होळमी विकताय, कातण्या भाजी विकताय, कातण्या भाजी कोणी मागली जाल्यार ती विकता, 10 तरे भाजी मेळटा, कांद्या भाजी म्हणून मेळटा, कांदो म्हणून वाल जाता तेची भाजी खाताय पावसांतल्यान। गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर।